हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. कसे आहात तुम्ही सगळी? आयज हांव तुमकां खूब दिसांनी मेळटा अशें उलयता. पयलीं सगळें आयज हांवें काम केलें, काम जालें आनी हांव मातशें बाजारान वचून येयलें, घरा कडेन मातशें वचून येयलें. त्या मातशें म्हाका लेट जालो आनी आयज आसली हळद आमकां. हळडीकूय हांव वचून येयलें, पूण म्हाका ब्लॉगींग करपाक मेळना, शूटूच करपाक मेळना. कित्याक गडबडेन हांव मोबायल घरा कडेन दवरून गेलें. अर्द्या पावतूच याद जाली. मातशें टेंशन जालें, पूण ओके. आतां म्हटलें तुमच्या कडेन उलोवया. खुबूय दीस जाले उलोवंकूच नासलें. आनी मेन सांगचें म्हटल्यार आयज म्हाका म्हयनो जाता सारको ब्लॉगींग करून. म्हाका बरें दिसता ब्लॉगींग करून. व्हडलें हेडेक ना, बरें आसा, इजी आहा. पूण मातसो कॉन्फिडन्स जाय आनी तो आपुणूच येता. उलयता उलयता तूं ब्लॉगींग करता करता आपुणूच तो कॉन्फिडन्सूय येता. फॅमिलियर जावपा जाय. सद्या तरी हांव इतलें शिकलां कित्याक हांव म्हयनोच जालो करून ब्लॉगींग. सो पळोवया फुडें फुडें. तुमचो सपोर्ट जाय म्हाका. आनी फाल्यां आसा हळद, फाल्यां आसा सॉरी लग्न आहा आमकां पणजे, पूण आमी वयची ना. हळडीकूच वचून येयलें हांव. कित्याक बायक घेवन सगळेंच जायना, कित्याक तें ल्हानूय आसा. मागीर तेजें जेवणाचें तें मातशें डिस्टर्ब जाता तें. आतां मेन कोण लागचीच सामकी आहा तें कांय चुकत ना, वयचेंच पडटा. आतां ही लग्नां चालूच न्हू ती. आसा आनी 2-3 आसा आमकां, पळोवया हळडीक वचपाचें काय लग्नाक वचपाचें तें. पूण लग्नां लागीं आसल्यार वचपा जाता म्हाज्यान, पूण मातशें पयस आसल्यार मातसो प्रॉब्लेम जाता. आयज हळद आसली ती तिवऱ्या आसली. मातशें पयसूच जालें तें, पूण आमी चड वगत रावना, रोखडी येयली वचोन. मातसो शूट करपाक जाय आसलेलें म्हाका, पूण म्हाका मेळना करपाक. मातसो थंयच मूड ऑफ जालो म्हाजो. आनी परतें येतलें म्हटल्यारूय पॉसिबल नासलें, कित्याक आमी बरी पयस पावल्लीं आनी म्हाका वैभव कसो हाडनासलेलो परतो. जाल्यार आसूं म्हटलें मागीर. आनी तुमी सांगा म्हाजे व्लॉग्स कशे दिसता, कशे आसता. कित्याक हांव आतां स्टार्ट करता, म्हणून म्हाका तुमचो खरोच सपोर्ट जाय. कित्याक हांवें ब्लॉगींग आतां स्टार्ट केलां. बरें दिसता म्हाका तुमच्या कडेन उलोवन, तुमच्या कडेन शेअर करून म्हाजें लायफ. म्हणटूच कितें फूल डे काय आमी शूट करना. थोडेच आसतात ते 10 मिनटाचे जावं 5 मिनटां हांव शूट करता आनी तेच हांव तुमच्या फुड्यान तुमकां दाखयता, शेअर करता. सो तुमकां कशें दिसता तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी म्हाज्या कडसून तुमकां आनी कसली रेसिपी जाय जावं आनी कितें तुमी एक्सेप्ट करता, कसले ब्लॉग तुमच्या फुड्यान हांव हाडूं ज्या रेसिपीचे, जावं म्हाजें हें डेली रुटीनूच अशें बरें दिसता तें तुमी म्हाका सांगा. तुमचो म्हाका कमेंट येता ना न्हू, येता, बरो येता. आनी म्हाका बरें बी दिसता तुमच्या कमेंटाची रिप्लाय करपाक. म्हाका ब्लॉगींग करपाक खूब आवडटा. मातशें स्टार्टींग प्रॉब्लेम जाल्लो म्हाका, पूण तें सगळ्यांकूच जाता आसतलें. आनी आमची कोंकणी लँग्वेज म्हणटकूच म्हाका कितें प्रॉब्लेमूच ना. सो हांव तुमकां हेजे फुडें एक ब्लॉग हाडटलें. हांवें यूट्यूब म्हणल्यार ब्लॉगींग हांवें कित्याक स्टार्ट केल्लो तो. पूण आतां हांव हांगाच सोंपयता, कित्याक बाय उठचो टायम जालो. ताका उठतकूच ताका बरोवपा बी जाय. सो बाय.